नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्ती नामी असी आमी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजायकी बिची महिमा ताची करता काविजमी पृथ्वी दिन वाजता ताची वळवी काय रचना वाखणता ताची बळवंत काय काव्यानो येतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्ती नामी हरसियामी आमच्या राया काव्यानो येतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्ती नामी हरसियामी आमच्या राया. मगळ बाबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. सादेकळ असो 17वो आयतार आचरण करचे वखता एका मनाची काळजाची जावन इमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया. खरी साणवाई आमी सोदूंकू देवाचें राज्य जाणा जावंकू आयची देवस्तुती आमकां आपणी दिता आसतना आज पवित्र सभा आबा व्हडली माई सोदीस आचरण करता. आबानी व्हडली माई कुटुंबाचें दिरवें कुटुंबाचें बेसांव आनी आबा आनी व्हडली मातसो मोग करूंक आनी आबा आनी व्हडली मांयक गौरवान लेखूंक आनी आबा आनी व्हडली मांय सोनभोगो आमच्या जिवितांत घेवंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या संदर्भार अर्गसान मिसाचें बलिदान भेटयता टिना कुटिनो मुंबई. रिपोर्ट नॉर्मल येवन बरी भलायकी लाभलेल्याक देवा अर्गसान मिस भेटयता ब्लॉसी बर्नाडीस बेळवाई. अर्गसान मिसाचें बलिदान भेटयता एवजन रोड्रिगेस आनी कुटाम सागर. देवादीन डिस्लॉन देवादीन डिल्सन टॉनी डिसोजा अजत्म्या मिसिता लमिया डिसोजा फातिमा वडो. तशेंच बरी भलायकी लाभच्या ते सवा खातीर मिसिता लमिया डिसोजा फातिमा वडो. हे सर्व बसोत मागया आमा समेस्त बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला नसो उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावन आमी येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी सांगाता जमल्या. आज सद्या काळाच्या 17व्या आयताराचो जागतीक आबा व्हडली मायचो आनी मालगड्यांचो दीस संभ्रमता. आयची देवस्तुती आमी खरी जाणवाय देवाचें राज जाणा जावच्यान आसा म्हणलो संदेश दिता. जेजू खऱ्या संतोषाचें आनी समाधानाचें उगम चड मोलादीक जावन आसच्या देवाच्या राजा खातीर वावरूंक कृपा मागया. 6व्या जागतीक आबा व्हडली मांयच्या आनी मालगड्यांच्या दिसाक सा जोकीम आनी सा अन्ना जेजूच्या आब व्हडली मांयच्या फेस्ता दिसा पापा लियोन हांव तुका विसरचो ना म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करूंक उलो दिला. पवित्र सभा आमच्या आब व्हडली मांय आनी मालगड्यांक विसरनासतना सदांच तांचे थंय अभिमान पावोवंक आपयता. कित्याक तीं बरवर्शाक जाणवायेक भावार्थाक आनी मोगाक साक्ष जावन आसात. आमच्या कुटुंबाक आनी समुदायाक
तांचें बेसांव मोलादीक जावंक पावलां. आमच्या सर्व मलगड्यांक तांच्या उतर प्रायेर तिरस्कार करिनासतना तांची जिणी भलायके बरीत संतोशाची आनी दादोसकायाची करूंक प्रयत्न करया आनी देव तांकां संपूर्ण आशिर्वादांनी बरो म्हूण ह्या पवित्र येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. नितळ काळसा मनान हें मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकांच आमी तयार करया. आमी केल्ल्या पदकाची दुगदन सगळीं सांगता. सर्व पदवेदाराक देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर्व सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत बगेव सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विराती करात म्हूण मागता. तकले बघून देवाची काकूट जोडया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक. सोम्या काकूट कर, काकूट कर. सोम्या काकूट कर, काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, काकूट कर. सोम्या काकूट कर, काकूट कर. सोम्या काकूट कर, काकूट कर. महिमा देवा कुर्सगी आणि शांती बऱ्या मोनाच्या मनशा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका वाखणता. आम्ही तुझी स्तुती करता. आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका महिमा दिता. तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका धीर वाजता. सोम्या एकल्या जनी पुता जेजू क्रिस्ता. सोम्या देवा देवाचे शेळये बापाच्या पुता. तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे ऐकून घे. तू बापाच्या उजव्या बसला आमची काकूट कर. कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवी, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं भोवतो. आमेन. प्रार्थुया.
कुडी बरदोळे तांपया आमच्या इराद्यां खातीर त्या समा खातीर आमी मागया. प्रती रितीन जंतर मंतर थंयसर ही वजन आपल्या न्याया खातीर निती खातीर आपल्या हक्कां खातीर वावुरन आसात तांकां जैत मेळच्या खातीर मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुजेर पात येतिल्ल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विणे कितेंच पवित्र नाही, कित्याक मोल ना. अदीक अदीक तुजे काकूळ आमकां दाखय आनी आतां सतावन आमचें काळी सदां काळ बाळतेल्या देण्यांचेर दवरच्याक. सरतेल्या वस्तू सोया जिवितांत हो तूं उपयोग करूंक तुमचो आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. गिबेयोनान सर्वेस्पर सल्माक राती एका स्वप्नांत दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगलें, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाचे सुवातेर राय केलाय. पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें विंचून काडलेले परजे मदें तुजो सेवक आसा. ही परजा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापोवंक जायना. तुजे परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी. नांतर येदे व्हड परजेक चलोवन व्हरूंक कोण सकत. सल्मोन केल्लें हें मागणें सर्वेस्पराक मानवलें. देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुजे पासत लांब आवक वा ग्रेस्तकाय वा तुज्या दुस्मनाचो जीव मागोवंक नाय. बगार न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जाणवाय मागली. इतलेंच तुवें मागलें, देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितलो. हांव तुका इतले बुदवंतकायेन आनी जाणवायेन भरलेलें काळेज दितलो की तुका समासम आजून कोणूच आसलोलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या उपादेशांसून सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुझ्या उपादेशांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुझे उतर पाळचे म्हळ्यार मसुताईसाचो वांटो. असो निर्धार केला सर्वेस्परा. तुझ्या तोंडान तावन येता ती नियमा. म्हाका रुपयानी बंगारा प्रासट मोला दी. तुझ्या उपादेशांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. पूण तुझ्या साकराक बसयलाय त्या परमाने. तुझ्या मोगान म्हाका बसय आनी तर दे. कनवाळायेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वांचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजी दादोसका.
तुझ्या उपदेशांसून सर्वेस्परा हांव कितलो मोगता तुझ्या उपदेशांसून सर्वेस्परा हांव कितलो मोगता. सांव पावलून रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर सांगती देव तांच्या बऱ्याक पडोशें करता म्हूण आमी जाणाव. जाका विंचून काडच्या दीस तो वळखण जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदारां केली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या दुनिया कित्याक सर्गींच्या राजाचे गुट लनांक तुवें उगडल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी लोकां जम्या लागीं जेजू म्हणालो सर्गीच्या राज्य म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एक दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता उपरांत संतोशान वचून तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गीचें राज्य म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतेल्या एक सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाची आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. परत्यान सर्गीचें राज्य एक झाडां बरी. तें दर्यांत उडयतस सर्व जिनसाची मासली तातूंत सांपडटा. झाड भरल्या उपरांत तें ओडतस आनी ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली भाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतलें संवसाराच्या अंत काळार देवदूत येतले आनी कोट्यांक बऱ्यां तावन वेगळें करना उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. तें जातलो विळाप आनी दांत किर्लोवणी. हें सगळें तुमकां समजलें मो विचारलें जेजून. वय जाप दिली ताणी. तो तांकां म्हणालो तशें म्हळ्यार सर्गीच्या राजा विशांत शिकवण घेतलो हरियकलो धर्मशास्त्री एक गर्दनिया बरी जो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडटा. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तत्री म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी सोम्याच्या सर्व भक्तिकांनो, आज पवित्र सभा आबा व्हडली मायचो दीस आचरण करता. हांगा कितलीं जाणां आबा व्हडली माय आतां आतां वयर घाला. आब व्हडली माय, आब व्हडली माय. तुमच्यात भुरग्यांची जाय जें म्हण ना. तुमच्या भावाची नात्रां आसात, भयणीची नात्रां आसात, कुटुंबांत कोणी नात्रां आसात म्हळ्यार कितले जाणां आसात. आब व्हडली माय ना गी. हांव ही आब जालां. म्हाका दोगां नात्रां आसात. म्हज्या भयणीच्या दुयेची भुरगीं. आब आनी व्हडली माय. आब आनी व्हडली माय म्हणटा आसतना आमकां कितें भोगता? संतोश भोगता की बेजार भोगता की राग भोगता की कितेंय फुडें कितेंय जावं दी
आबांनी उठली माई कुटुंबाचें दिरवें, कुटुंबाचें बेसांव, कुटुंबाची संपत्ती तांचे लागीं व्हडलें शिकप ना जावंक पुरो, तांचे लागीं व्हडलें शिकप नासतलें जावंक पुरो, तांचे लागीं बँक अकावंट नासतलें जावंक पुरो, तांचे लागीं बँकांत लॉकर नासतलें जावंक पुरो, कळ्ळें गी. पूण तांचे लागीं देवान दिल्ली जाणवाय आसली, जाणवाय. तांचे लागीं देवान दिल्लो तो भावार्थ आसलो, अखंड भावार्थ, पळया भावार्थ. आनी देवान दिल्लो तो बरवसो आसलो. जाणवाय, भावार्थ आनी बरवशान ती जेतालीं. व्हडलें घर तांचें नासलें, कांय थोड्यांचें कोलवांचें, कांय थोड्यांचें नळ्यांचें, कांय थोड्यांचें टॅरिसाचें घर तवळच्या कालाच्या आबा व्हडली माय लागीं आसलें. पूण तांची जाणवाय अपरमीत, अपरमीत जाणवाय. सागोळी करतना कशी सागोळी करी जाय, कशी मेर काडी जाय, कशी मेर दवरी जाय, कशें नेज बुड्डी जाय, कशें नेज लाई जाय, कशें बातलो जाय, कशें बांदी जाय, कशें ओवय जाय, कशें बडय जाय, कशें वारा दी जाय, कशें घरांत उगडी जाय, कशें जेलान सुकय जाय, कशें मुसलान कांडी जाय, कशें आसुडी जाय, हें पुरो तांकां कळीत आसलें. इमांत उदक नासल्या वेळार तांणी बांदचे ते खाट सादारण मट्टार खंयचो वळो आयल्यार तुटत नासलें. वचून मागीर पिकासान खोऱ्यान व्हडल्या व्हडल्या चंबडीन या हातूं कितें म्हणटात व्हडलें सबल आसा तातूंत बुराक कर्ण उखलायचें आसलें, तसले खाट. आतां कॉन्क्रिटीचे बांदल्यार तुटून पडटात, पूण तसले तांचे खाट आसले. तांणी तळ्याचें बांयचें उदक लाटीन ओडची रीत पळोवची आसली. कितल्या अपुरबाची लाट घालून त्या लाटीच्या पोंडान ते उडताले, पोंडान उडल्या उपरांत ती लाट वयर येवन उदक उमतीताली. तांणी व्हडल्यो व्हडल्यो बांय कोणतले. आतां रिंगां देंवयतात, पयलें फातर बांदताले. फातर बांदच्या फुडें आडयेंत दोडो घालून कोसळिल्ली बांय कशी रावून त्या सुरविल्या दड्याचेर फातर बांदून हाडटाले. तितले धैर्यादीक, तितले जाणटी. तांणी बांदलेलीं हीं वणटीचीं घरां, मातयेच्या वणटीचीं घरां. आतां पावस येवन ती पावस येवन भिजून गेल्यार त्यो वणटी कोसळून पडना. तसली तांची जाणवाय, तसली तांची समजणी, तसलें तांचें कश्टाचें काम. म्हणजे मग अशें भाव भयणीनो पळया, आदीं आमच्या मलगाडीन थोडे रस्ते केल्ले आसात, थोडे संख्ये बांदिल्ले आसात, थोडे डॅम बांदिल्ले आसात, थोडे इगर्ज्यो बांदिल्ल्यो आसात, कितल्यो मजबूत आसात. पळय म्हणजे मग अशें भाव भयणीनो, आमच्या घरांनी आमची मालगाडी कितले बरी कृशी करतालीं. तांणी ती त्या देळ्यार रावून, त्या देळयेर रावून पानां कुणचीं, पानां कुवळचीं, पानां बांदचीं, पानां उरचीं, ती सगळी कश्टांची जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा. मात्रणी घरांत एक शिस्त आसली, शिस्त. घरांत एक शिस्त आसली. आंबोरीच्या वेळार आंबोरी जाय जाय, जेवणाच्या वेळार जेवण जाय जाय, न्हिदच्या वेळार न्हिद जाय. एक शिस्त आसली. सगळ्यांत ती त्या शिस्तेंत वाडटाली, शिस्तेंत वाडटाली. त्या भवार्थांत जियेतालीं, भवार्थांत जियेतालीं. पळया, आंबोरीची गाण जाली म्हणटना संताकूर काडटालीं जाणां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी त्या मालगड्यांक एक गौरव आसलो, मान आसलो. त्या आबाक आनी व्हडली मांयक आयिल्ल्या सुनेन आमी तुमी म्हणून उलोवंक आसलें, तें सुलभ नासलें. तांचे लागीं आंगार घालूंक वस्तूर ना जाल्यार व्हडणी इंडियन टाय बांदून आसल्यार ती भियान आज जोडून उबी रावतालीं. तसलो मान आनी गौरव त्या मालगड्यांक आसलो. कित्याक तांचे लागीं पयशे आसात म्हण न्ही, तांचे लागीं कितें कांय आस्त आसा म्हण न्ही. बगार तांची आस्ती नासली, ती गेणीची आस्त आसली जाल्यार तांचे ते तो अनुभव आसा, ती जाणवाय आसा म्हणल्या खातीर. आनी तांची नात्रां आबाचे हात धरनगी, ह्या व्हडले मांयची पालो धरनगी येतालीं, माई माई आबा 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 म्हणून. आनी आब बॉम्बय मिठाई काडून दिताले वते, कापसाची बॉम्बय मिठाई. तशें नातल्यार एक 10 पयशांची 20 पयशांची आयस कँडी, नातल्यार एक पॅकेट चकली भायर गेल्यार हाडून येतालीं, नातल्यार बोटी हाडून येतालीं आनी भुरग्यांक दितालीं खावंक. आनी भुरगीं बसून बसून खाता खातना
आबा आबा काणी सांग न्ही काणी काणी कांता बायल पडलो अंता आनी गोत्तू ना म्हाका हां तशें सांगून सांगून भुरग्यांक काणयो सांगताली आनी भुरग्यांक न्हिदयताली असलो भुरग्यांचो असलो नात्रांचो आनी आबाचो आनी व्हडली मांयचो संबंद आसलो कळ्ळें आसलो एका काळार आसलो कित्याक की तांकां आब म्हणटाले आब म्हळ्यार आब्बा आब म्हळ्यार चडा वत बापायक बाब म्हणटाले बाबा बाबा बाब म्हणटाले बाब म्हळ्यार तोय बाब अब्बा बाप पाप्पा म्हणून अब्बा म्हणलें एक आब म्हळ्यार व्हडलो बाब व्हडलो बाप व्हडलो बाप्पा म्हळ्यार पप्पाचो पप्पा आं आब्बा आब्बा तशें मांयकी माई माई म्हळ्यार आवय व्हडली माय व्हडली आवय आवय आं म्हज्या कळ्ळें की बापायची आवय व्हडली आवय अशें आमी आपयतल्या मम्मीची मांयची मांयचो बाब आबा मांयची मांय व्हडली मांय बाबाचो बाब आबा बाबाची मांय व्हडली मांय अशें आमी आपयतल्या एक संबंद आसतालो पूण आधुनीक काळार हें इल्लेशें अळवून येयल्लें दिसून येता कित्याक म्हळ्यार काजर जाल्ले कुडले हो कॉलनी नवरो इंगड रावतात इंगड फ्लॅट करतात इंगड घर बांदतात इंगड आसात आनी खंय वर्साक एक पटी रजेर गेल्ल्या वेळार हो तुजो आब हो तुजी माय म्हणून तांचे डागी इल्लेशें उलयतात पूण आधुनीक काळाच्या भुरग्यांक सडा वत इंग्लीश कोत्ताले वरवीं तांकां इंग्लीश चड येनातले वरवीं आद भाशेंत उलयतात थोड्यांक आब आसलें वचून गांवपा जाला न्ही ग्रँडफादर म्हणचें ग्रँडफादर शॉर्टकट गांवपा तो गांवपात जावन गेला गांवपा ग्रँडफादर गांवपा हांगे तो गांवपा फुडें रांदपा म्हणटाले आतां गांवपा जाल्यार कालें करचें न्ही आनी उडले मागीर ग्रँडमदर म्हणचें न्ही गामा गामा एंत भुरग्यांक कुटुंबा जिविताचो संबंद असो म्हत्व गोत्तू ना आवयच्या भावाक कितें म्हूण आपयतात हां न्ही माम म्हणटात माम न्ही माम म्हळ्यार आवयचो भाव माम न्ही हां बापायच्या भावाक कितें आपयतात बाप्पू म्हणटात न्ही आतांच्या भुरग्यांक दोगी अंकल तोय अंकल वोय अंकल संबंद गोत्तू ना न्ही हेणें पँको 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 करून येता कोण तो मासली असो मापडी तोय अंकलच हेणें इलेक्ट्रिशियन येता तोय अंकलच भुरग्यांक संबंद कितें गोत्तू ना पुरो जनरल अंकलच देखून म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो पळया हो कुटुंबा संबंद आमी आमच्या आपोवण्यांत सरी जाता आपोवण्यांत मामा म्हण आपयल्ल्यान एक संबंद आसा माम एक संबंद आवय बापा आवयचो भाव माम बाप्पो संबंद आसा संबंद बापायचो भाव संबंद पळया संबंद तशेंच आब इतलें आपुरबायाचें म्हज्या बाबाचो बाब आब म्हज्या आवयची आवय व्हडली माय म्हज्या बापायची आवय व्हडली माय कितलो बरो संबंद त्या संबंदांत मोग त्या उतरांत त्या आपोवण्यांत मोग आसा त्या आपोवण्यांत एकवट आसा त्या आपोवण्यांत धदोसकाय आसा म्हज्या मोगाच्या भावबडीनो एका घरा गेल्ल्या वेळार एका बापायची आवय आयली आनी नात म्हणालें मम्मी ती कितें आयल्या तिका वचूंक सांग कित्याक वचूंक सांग आवडणी वता आसूं ती आयल्या 2 दीस रावता की मागीर नाका ती गेल्या उपरांत तिच्या टॉयलेटा वचूंक जायना एकदम वास वच ती रावत जाल्यार हांव रावना म्हणून ती रावत जाल्यार भुरग्यांचें आधुनीक काळाच्या भुरग्यांचें चिंता मागीर तिका वर सोडिचें पडलें फाटीं सोडिचें पडलें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो थोडे बडेशें घडता आनी भुरगीं थोडे बटी आधुनीक काळाची भुरगीं तुमी चिंतात ती कालें शिकल्यांत तांकां कांय गोत्तू ना मोबायल वापरूंक गोत्तू ना टीव्ही रिमोट चेंज करूंक तांकां गोत्तू ना कालें गोत्तू आसा पूण चिंतचें आसा आमी शिकल्या इंग्लीश मिडियम आमी ICSE बोर्ड CBSE बोर्ड स्टेट बोर्ड शिकल्या आमी बरें करून इंग्लीश उलयता तांकां कालें गोत्तू आसा अनपड चाप म्हणटात अशें चिंतात पूण म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो मलगड्यांक आसली जाणवाय आमकां ना मलगड्यांक आसलो अनुभव आमकां ना
तांच्या प्रायसो अनुभव आमकां सागी ना. जिविताची दांव ती धांवल्यांत, जिविताचें झुजल्यांत, जिविताचे कश्ट ती भोगल्यांत. आमकां तसले कश्ट काडूंक सादगी, तसले कश्ट काडूंक साध्य आसा गी, तसले जिवीत जिवंक साध्य आसा गी, हें चिंतून पळय. देखून मलगड्यांचो आशिर्वाद देवाचो आशिर्वाद. अब्रामाचो पोरण्या पुस्तकांत पोरण्या सोल्ल्यांत आमी आयकता म्हळ्यार अब्राहम तो एक आशिर्वाद, जनांगाचो आशिर्वाद. देखून जितून म्हणलें देवान म्हणलें ताका तूं एक आशिर्वाद जातलोय, आशिर्वाद जनांगाचो आशिर्वाद, सर्व लोकांक तूं एक आशिर्वाद. आशिर्वाद कित्याक देवा थंय आशिल्लो अपरमीत भावार्थ आनी मोग, आनी आपणा थंय आशिल्लो बरवसो आनी भावार्थाचें जिवीत ताका एक आशिर्वाद केल्लें आसा. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज तसलोच भावार्थ आमच्या मलगड्या थंय आशिल्लो, देवा थंय भावार्थ आमच्या मलगड्या थंय आशिल्लो. तशेंच अखंड बरवसो तांकां पात्यणी देवा थंय आसली. तशेंच अपरमीत विश्वास आनी बरवसो तांकां आशिल्लो. देखून तांणी तांची जिवीत यथार्थपणी जियल्लीं आसात. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आबा व्हडली मनसो दीस आचरण करतना पळय सभा भगवान जोखीम आनी अन्ना हांची फेस्त आचरण करता. जेजूची आवय जेजूची मोरयेची, जेजूच्या आवयची आवय बापय, जेजूची व्हडली माय आनी आब जोखीम आब आवय अन्ना तांचें फेस्त आचरण करच्या वक्ता आज पवित्र सभेंत सगळ्या आबा व्हडली मायचो दीस आचरण करतात. हे संदर्भार आमच्या कुटुंबांतल्या आबा व्हडली मायचो उडास काडया. देवादीन जाल्लीं आसा जाल्यार तांच्या आत्म्या खातीर मागया, पूण जिवंत आसा जाल्यार तांचो मोग करया, तांकां मानान लेखया, तांचें बेसांव मागया, तांचें बेसांव मागया, तांचे लागीं या. आज जायतीं आब आनी व्हडली माय ओल्ड एज होमांत आसात. कित्याक म्हळ्यार भुरगीं परगांवांत आसात, गांवांत तीं नांत. देखून तीं ओल्ड एज होमान दवरल्यांत तीं थंयसर आसात. आनी पुताच्या येण्याक आनी भुरग्यांच्या येण्याक, सुनेच्या येण्याक, नातराच्या येण्याक राखून आसात, एक राखून आसात. पूण तीं थोड्यो बड्यो रजेर येतात, एक दीस मात विजीट करतात. एक दीस मात विजीट करून पळयतात, कांय चॉकलेटां, कांय साबू, कांय बिस्किट्यो दितात, सेल्फी काडटात, फाटी येतात. एका म्हयन्यान एक दीस मात 29 दीस तीं राखून कांय करते ना. कितें फायदो? ताचे बदलाक एक म्हयनो घरा आपुणान तांच्या लागीं दवरून तांच्या लागीं हांसून खेळून उलयल्यार कितलें बरें जायत. जायतीं जाणां आश्रमांत आसात, पळोवंक वचनात. तीं गांवां येतात आनी ते येतात, थंयसर आश्रमाचो इन्चार्ज कोण आसा ताका फोन करतात, कांय गरज पडल्यार तांच्या लागीं उलयतात. आवय लागीं उलयनात, बापाय लागीं उलयनात, नातरांक पळोवंकूच दिनात. थोडीं आवय बापाय आसात, भुरग्यांक व्हरूंकूच दवरनात, तांकां घरा दवरतात. तीन वचून मेळून येतात आनी नातू कसो आसा, नात कशी आसा, तीं बरीं आसात, तीं बिजी आसा, शिकोन आसा, तें आसा, हें आसा. पूण हे संबंद दिनात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी अशें तांकां कितें भोगना जायत. एका आज्याक कितली आशा आसता, पुताक दुयेक काजर जाल्ले कुडले तांणी मागचें आसा, भुरग्याचें देणें मेळोवन दी, भुरग्याचें देणें मेळोवन दी म्हणून. जायते पाद्रापा लागीं जायते कडेन आंगवण घाल मागतात. आनी भुरगें जालें जाल्यार कितलो संतोश. पण तें भुरगें तांच्या संगातांत वाडलें जाल्यार ताका आणकी संतोश. पण तें भुरगें पयस गेलें आनी ती एक सुरी जाली जाल्यार तांचें इतलें दूख व्हरतें तांकां कंचेन्स ना. हांव एका स्त्री लागीं उलयतना, ती एक व्हडली माई, ती हांव म्हणलें तुवें फोन काडून हांवें खंय गेल्ली म्हणल्या वेळार ती म्हणाली हांव एक पार्सेल करूंक गेल्ली, खंय न्यूझिलंड एक पार्सेल करच्या गेल्ली. म्हजे कडेन इल्लेशे पयशे आसले, म्हजी दोगां नात्रां आसात, तांकां बरी 2 ड्रेस काडून गेले आनी त्या एड्रेसार पार्सेल केलें. आनी 25 दिसांनी पावता खंय ताज्या बर्थडेक म्हणाली. पळय म्हज्या एकलीत आसा आनी ती भुरग्यांक पळोवंक अशें येता, भुरग्यांक खंय रावूंक अशें येता. पूण ती येनात गांवाक, 2 वर्सां येतात. पूण ही वचून पार्सेल धाडटे आसा भुरग्यांक. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कसलो मोग मलगड्यांचो ह्या नात्रां खातीर आसा. देखून ह्या नात्रांनी त्या मलगड्यांचो आबा व्हडली मायचो मोग करचें, वासबी करूंकूच जाय आनी हें आवय बापायनी शिकोवंक जाय. एका घरा कुंभार व्हरून गेल्ल्या वेळार ह्या फिरगजेन न्ही, दुसऱ्या फिरगजेंत ह्या एका आंतुळणार आसलेल्या व्हडली मायचो पांय येदो सुदला. पांयाचो नळ आसा न्ही, पांयाचो नळ कोत्ता न्ही तुमकां, दोंबराच्या गांठींत सगळे मातसो नळ येदो व्हडलो सुदला.
हांवें विचारलें माई आदल्या म्हयन्यांत तेसान तुजो पांय सांबाळ आसलो हो कितें सुद्ला. ताका ती म्हणाली म्हजो पूत मुंबयतावन फेस्ताक म्हूण आयिल्लो, व्हडल्या फेस्ताच्या सांतेन व्हडलें बोळें काण गेल्लें आनी येवन माई हांवें बोळें काण गेलां म्हणून व्हडलो म्हज्या नळाक घट्ट मारलो आनी ती नळ डॅमेज जावन इतलो सुजला. ताका आतां डिफीट आनी पुसून आसा म्हणाली. हांवें तेचेर खेळ आपयलें आनी म्हळें तुजें त्राण तुजी सकत दाखोवंक आसलें तुजें तसल्या मनशाडे दाखय. अस्कत अपायशल्या असल्या व्यक्तीन ते न्ही उडास्तोर. सॉरी फादर म्हणालो. पळय म्हज्या मोगाच्या थोड्यो बोटी आमकां आमची बोडली माय खेळाची वस्त जातात, आमच्या संतोशाची वस्त जातात. तांकां तमाशे करून आमी संतोश सोडची मनशां जातात. देखून तांकां वाऱ्या धरता आमी, तांकां तमाशे करता, तांकां आमी चिडयता, तांकां कुशालाय करता, तांचे पांय ओडता, तांकांय बेजार जाता उडास्तोरा. देखून इमोतीन दवरूंक जाय. देखून आयच्या सुवातेंत जेजू 3 वपारी दिता. 3 वपारी पळया. जेजू सगोडेकारांक, जेजू कुजन आसल्या स्त्रियांक, जेजू भुरग्यांक वपार दिता. पूण हांगासर आज बिजनेसकारांकय जेजू वपार दिता. बिजनेसकारांक पळया कोण तो रियल एस्टेट करतलो मनीस आसा जाल्यार म्हणटा तो एक लागीं बरें व्हडलें सुबीत जागो आसा म्हूण बघता जाल्यार तो ताचे लागीं आसलो सुमार असो जागो विकता आनी तो जागो मोलाक घेता आनी तातूंत फायदो जोडूंक पळयता. सर्गीचें राज्य तशें, सर्गीचें राज तशें. तें बरें दिसता जाल्यार तुजे लागीं आसलें सगळें थोडें इकून तें घेवचे प्रयत्न तुवें करी जाय. ग्रेस्त तरणाट्याक जेजून म्हणलें तेंत तुज्या लागीं सर्ती कितें आसा तें वीक आनी उपरांत म्हजो पाटलाव कर, सर्गीचें राज जोड. आनी दुसरें ताणें म्हळें सर्गीचें राज्य म्हळ्यार बरीं मोतयां सोदून वेतेल्या एका सौकारा बरी, तो एक बिजनेसकारा बरी तें डील करूंक आशेता. जर तर बरें मोती बरें एक बिजनेस ताका लाभता म्हूण कळ्ळें जाल्यार आशिल्लें तसो इतर वहिवट तो बगलेक दवरता, त्या वहिवटाक चड गमन दिता आनी तें वृद्धी करूंक पळयता आनी जायते यशस्वी तो जोडता. सर्गीच्या राजी तशेंच सर्गीच्या राजाची बेसांवां सडीत मापां जोडिचें जाल्यार संवसारी राटावळची संगती इल्लो पयस दवरन सर्गीच्या राजाच्या संगतीक, सर्गीच्या जाणवायच्या संगतीक चड गमन दी जाय म्हणलें सतदेवाचें उतर आमकां दिता. सर्गीचें राज झाडां बरी सक्कडी आरयता, मेळे आरयता, नाका जाल्लें आरयता, जाय जाल्लें आरयता, पूण बरें मात्र विसून तें बाटयेनी भरता. नाका जाल्लें खाण तें पयस उडयता, रास घालता, उजो दिता. देखून हो सर्गीचें राजी तशेंच खरी जाणवाय सोदून वेतेल्यांक हें सर्गीचें राज फावो जाता. मलगड्याचें बेसांव मागतल्यांक, मलगड्यांक गौरव दितल्यांक, आलबा आवडली मायक मान दितल्यांक, आबा आवडली मायची सेवा साकरी करतल्यांक, मलगड्याचो मोग करतल्यांक हें सर्गीचें राज्य फावो जाता. देखून सिराकाचो ग्रंथ आपुरबायन सांगता मलगड्यांक आवय बापायक कशें मान दी जाय, मलगड्यांक कशें मान दी जाय, उतर प्राय कशें सेवा करी जाय, उतर पायरचे सो अनुभव कशें आमी जोडी जाय तें अपुरबायन सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 3 शिकयता. देखून आज आंबोरेच्या वेळार तो वासा म्हज्या मगाच्या भुरग्यांक वाचूंक लाया. भुरग्यांक वाचूंक येना जाल्यार तांकां वाचून सांगा. आज जायते भुरग्यांक कोंकणी वाचूंक येना, तांकां वाचून सांगा. भुरग्यांक म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो मलगड्याचें म्हत्व शिकया. भुरग्यांक मलगड्यांक मान दिवंक गौरव दिवंक शिकया. भुरग्यांक मलगड्याचें बेसांव मागूंक शिकया. तुमी मोगान बेसांव दिया. आनी तुमी मलगड्यानो आबा व्हडली मायनो भुरग्यांक बेस्टेन्स चिडावचें न्ही. म्हज्या काळार तशें आसलें, आतां तशें जायचें म्हळ्यार जायना. आमच्या काळार कणगी खावन बिकणां खावन येतले आमी, आतांय भुरग्यांनी कणगी बिकणां खायचें म्हूण ना. आदल्या काळार आमी कितें वस्तू नासतना खाली आंगार वेताले हांव. आतां भुरग्यांक तशें वचत जाय म्हूण ना. आतां संवसार बदल्ला, काळ बदल्ला, पोरणें आसलें सगळें नवें जालां. देखून नवें जाताना नवें भायर हाडचें प्रयत्न करा. नवें भायर येताना पोरणेंत जाय म्हूण नाकात. तें जायना. आदीं आमचे लागीं मोबायलां नासलीं. मोबायलां आसलीं जाल्यार आमी मोबायलाची गुलाम जाताले हांव कोण ना. आतां मोबायलां आसात. आतां संवसारांत
माध्यम इतलें प्रभावी जालां की पयलीं आमच्या काळार नातलें. आमच्या काळार खबरो मात आशिल्ल्यो. आतांच्या काळार तशें ना. आतांच्या काळार इतली बदलावण जाल्या. तशें म्हणटाना तुवें मोबायलूच तूं वापरूं नजो, तुवें थंय वचूं नजो, हांगा वचूं नजो, पिक्चर पळय नजो, तें कर नजो म्हणूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आधुनीक काळार बदलावण जाल्ल्या देखून त्या बदलावणेक सरी जाल्लें जिवीत जिवच्या की तांकां अवकाश करून दिया. भुरगीं थोडीं कितें करतात, थोडीं भुरगीं तांच्यात रिती प्रमाणे शिकतात, तांच्यात रिती प्रमाणे वाडतात. थोडे भुरगीं भुरग्यांक इल्लें समजया, तशेंत कर अशेंत कर. बेस्टेन्स चिडाय नाकात, बेस्टेन्स कितें कितें करनाकात. तूं 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 सिगरेट ओडटाय, तूं ताच्या मुखार बिडी ओडटाय, तूं ताच्या मुखार पान खाताय आनी म्हणटाय तुवें कांय नजो. तशें म्हणनाकात. तुवें कांय नाका तांकांय कांय नाका म्हूण, तूं कांय नाका म्हूण. तुवें पियेनाका तांकांय पियेनाका म्हूण. अशें तुज्या साल तुजी सामकण ती ऑब्जर्व करतात. तशेंच तुवें तुज्या साल समकणे मुखार तांकां तितूंचे प्रयत्न करचें तुजें कर्तव्य हे मतीन दवरूंक जाय. देखून सांव पावलो म्हणटा आवय बापायनो वडिलांनो तुमच्या भुरग्यांक बेस्टेन्स चिडाय नाकात. वेळकाळ बदलला, वेळकाळ बदलला, संवसारी बदलला, सगळें नवें आयलां, पोरणें सगळें गेलां. नवें येताना नव्याक तुमी अंदोन जियेया. पोरण्यांत धरून बसूं नाकात. तुमी संतोशान आसचे नात आनी तुमच्या सांगात आसलीं संतोशान आसची नात. पोरणें जालां, नवें भायर आयलां, नव्या सांगाता, नव्या सव्याचें जिवीत, बबार्ताचें जिवीत, आशिर्वादाचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करया. तवळ ह्या नव्या सवा सांगाता आमचें जिवीत ही संतोशाचें जातलें, तृप्तेचें जातलें आनी माया मोगाचें जातलें. अशें जिवीत जिवंक तुमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. अभिरावया. त्रिक देवाती आसलो आमचो बवार्थ उसारया. सगळीं सांगाता एकाच देवाक सत्मंता सर पदवेदार बापतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या वस्तूंचो रचनार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत्मंता देवाचो एकलोच पोतो सर काळादी बापातां जल्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां उपसल्लो खरो देव तो देवातां जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व सगळ्यात आम्हा मनशां पसत आनी आमचे चडवणे पसत सर्गातां तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकारमय जेवणारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पसत पोंच पिलाता काल ताका कुसार मारलो ताणें गरज मरण सोंसले आनी ताका आनी केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसेवी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो आनी पवित्र आत्म्या आसत मानता सोमी आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता तो निपसला बापा आनी पुता बराबर ताका समस्तको नमस्कार आनी महिमा हो प्रभा देव वरवीं दवरलो. एकच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले पवित्र सभे सत्मानता पातकांच्या पक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवानपणा आनी सस्ताच्या जिविता विश्वासो रावता. आमेन. ह्याच विश्वासान बवार्थान बरोवशान त्रिका देवातय आमची मागणी उबारया. मोगळा बापा पवित्र सभेचो मुखेली पापा साहेब सर गवळी बाप याजक धर्मीक आनी लायिकांनी आप ओडली माय आनी मालगडी बावार्थाचे आनी जाणवायेचे भंडार म्हणलें मानून घेवन तांची मोगान सेवा करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी मालगड्या नागरिकांच्या बऱ्यापणा खातीर बरी योजना रुपीत करून तांकां मान आनी गौरव भलायकी आनी बरेंपण लाभोवच्या दिशेन वावरूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या आनी समुदायांतल्या आबा ओडली माय आनी मलगड्यांनी पुय सभे खातीर आनी आमचे खातीर केल्लो त्याग दिल्लें मार्गदर्शन शिकयल्ली मौल्यबरी शिकोवण आनी बवर्ताक दिल्ली सक्स आमी मानून घेवन तांकां मानान आनी गौरवान लेखूं
आमकां फोव कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. मलगड्या येजकांक आनी धर्मिकांक तुज्या आशिर्वादांनी बर. तांच्या त्यागाच्या आनी समर्पीत सेवेक बऱ्या भलायकेचें, शांती समाधानाचें, संगतपणाचें, मोगाचें आनी दैवीक कृपेचें भरपूर फळ तांकां लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबांतल्या आजा आजयेंक आनी मलगड्यांक तांचे उतार प्रायेर कुटुंबाच्या संध्यातावन तिरस्कार मेळनासतना बरी जतन आनी मोग लाबोवन बऱ्या संबंदान वाडोवंक आनी संतोशान जिवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बावारे एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुवें आमकां दिल्ली देणी, जाणवाय, वेळ, सकत आनी ग्रेसकाय पेल्यांच्या आनी विशेश करून मलगड्यांच्या बऱ्यापणाक करसूंक आनी देवाचेर रास बांदूंक आमचे तें उदार म्हूण रस म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. इकडी बरदोळे धांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. फाटल्या दिसांनी बोवा पुरबेचो पावस आमकां फावो केल्ल्या पासून अर्गां दिता आसतना फुडल्या दिसांनी बरो पावस आमकां फावो जावं दी म्हूण विशेश करून मागया. तशेंच मागया विशेश करून आमची वचनां, भारताची वचनां जंतर मंतरांत फाटल्या जायत्या दिसांत हांव प्रतिभटन करून आसात. विशेश करून तांकां जाल्ल्या अन्याय विरोध, अनिती विरोध, तांकां जाल्ल्या सर्व वायटा विरोध सता खातीर, निती खातीर आनी भारताच्या बरेपणा खातीर प्रतिभटन करता आसतना दड्ड जाल्लीं सरकाराचीं काळजां, दड्ड जाल्लीं सरकाराच्यो मत उगडोवन दी आनी ह्या मुखांतर एक बरो फुडार ही वचनां फावो जावचे दिशेन, बरो फुडार आमच्या भारत देशाक उपजोवचे दिशेन हर मेठां कडची एक जाणवायत तांकां फावो जावं दी म्हणून मागया. सर्गींचे भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन तुका भेटोवन दिता. तुज्या पुता जेजूची आब आनी व्हडली माई जोकी मन्यांना हांची परब आचरण करच्या वखदा आख्या जगतीक आबा व्हडली माई सोदीस आचरण करता आसतना आमच्या कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या आबा व्हडली माईक ससान विशय फोव कर. आमच्या कुटुंबांत आसात ते आबा व्हडली माईक कुडियात्म्याची बरी भलायकी फोव कर. नातरांनी, पुता धुवांनी, भुरग्यांनी तांचो मस्त मोग करूंक, तांच्या प्रायीक गौरव दिवंक, तांच्या अनुभवाक मान दिवंक आनी मुखांतर तांच्या बेसांवांनी आपलें जिवीत वृथा करूंक जायची कृपा आमी हर एकल्यान थंय दी म्हूण आमी मागता. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
काड सुरेश परमचे बदकांतो म्हाका तूं नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपत वेदार देव बाप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या नाके पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका भेटयता. तितून दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सस्ताच्या सुखाक पावय हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराते उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्ताच्या देवा सर्व काळ्याई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. इतल्या कनवळ्यान तुवें मनशा कुळाचो मोग केलो इक्की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जें जेजू सवें तुका मानतालें तें सामचें सवें तुका मानवो. पातक मात्र सोडून हेर सगळ्या गतीन आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदां तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कुरपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 देवारांचो सर्वेस्पर देव सर्गांनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. होजाना उंसर्गी होजाना उंसर्गी सर्वेस्पराची नावी. येता तो सुभागी. होजाना उंसर्गी होजाना उंसर्गी. भोव पवित्र घडी हांवें समरमता भाव भयणीनो उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मासनीर गजान बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी. ह्या घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. आमच्या आबा व्हडली म्हयसूर उडास काडया. देवातीन जाल्यान तांच्या बसत मागया. आमचे सगळीं जिवंत आसात आमच्या घरांनी आसात तांकां समियाच्या कुडी रक्ताचें बोड आनी सकत मागया. वडील असो आवय बापाय असो आज्या आजी असो मोग करूंक कृपा मागया. बापा करूस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसूंगीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही
म्हजे रगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वरवतलें हें म्हजे उगडासाक करात. बवडता सोगूठ सौम्या तुझे मरण आम्ही संभ्रमता आणि तू परत येस तुझे पुनर्जीवन कोण परगडता. बाबाजी तुझ्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी उच्चिवीत सोंडो आनी सोडोनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्ली देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कुणरग सेवतल्या म्हाका समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारात विस्तरिल्ली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. लिओ आमचो बापा पिटर पोलो आमचो गवळी बापा आनी सगळीं ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजीच ताका दिनवतलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखार बळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मोरये देवाच्या माये संगाती तिचो पती भाग्यवान जोसेफ भाग्यवान धर्मदोता भाग्यवान जोकीमानी अन्ना आनी सर्व कडेन तुका मारवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगाता आनी ताचे थंय पवित्रत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मतीन दवरन ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र सांग. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुचलेल्या मुशिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाईटांतली आमकां निवार दये करून हेची वितान सवस्काय आमकां दी आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळतेने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व अकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदोता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताची दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. आमच्या सुमे क्रिस्ताची आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कुडी रक्ताची मिसळ होतील सस्ताची जीवित मिळो. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळट कर. देवाचे शिळिये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. मी दिंबी गेली हां पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. हे संवसारांत आपल्या आज्या आनी आजये सोमोग केल्ली मनान लेखलेली आमी आमच्या आज्या आजये सोमोग करूं मना लेखूंक आपोवणी दिता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पगोना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. ख्रिस्तची कूडदकत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. तू ये काळजा, तू ये, तू ये, बिडार करू तू ये, तुझे समोर आयला, तू काराकोन रावल्या, लागी ये, तू वेगी ये, लागी ये, तू वेगी ये. जेजू तू ये काळजा, जेजू मोठा काळजा, तू ये, तू ये, बिडार करून तू ये, तुझे समोर आयला, तू राखून रावल्या, लागी ये, लागी तू वेगी ये, लागी ये, लागी तू वेगी ये. तुझा नसाय उजवाड, काळो पयसाव गावसो, मरणा काळो तीव्र, आमची लाभोसो, उजवाड फाकय जिविता भय, सर्गी निवासाक पावय. जेजू तू ये काळजा, जेजू मोठा काळजा, तू ये, तू ये, बिडार करू तू ये, तुझे समोर आयला, तू राखून रावल्या, लागी ये, लागी तू वेगी ये, लागी ये, लागी तू वेगी ये. प्रार्थूया. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कष्ट मरणाच्या उगडासाक उतऱ्या उरता मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतां घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळ अशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आज आबा व्हडली मेळच्या दिसा विशेष प्रार्थना आसा तें आमी सांगात. आमी हे म्हणटा आसतना सर्व आमच्या मलगड्यां खातीर विशेष करून मागया. काकुळदरा देवा, तुवें तुज्या भुरग्यांक लांब जिविताचें देणें दिलां आनी ती तुजो आशिर्वाद मागतात. ती तुजी नजोकाय आनी तुजे अजरेची सकत बगूंक फाटल्या काळाचेर तांणी दिश्ट लायतना ती तुजे काकुळतीचेर संतोश पावोवंक फुडाराचेर ती दिश्ट घालतना पावना तसल्या बरवो शांती तिरसणेन सांबाळूं तुका आराधना आनी महिमा ससनाच्या ससना. सोम्या विश्वासी देवा, तुवें आमकां तुज्या सारक्याची जावन रचल्याने तूं आमकां सांडून घालिनाय. जिविताच्या हर एक घडी तुजो सांगात दिताय. आमचे संगात रावन आमची जतन घे. आमकां सामी समजूंक आनी आमी तुजी भुरगीं म्हणलें वळखून घेवंक आमचें तें बरें मौन रस तुज्या उतरा वरवीं आमची काळजां नव्यान रुपीत कर आनी कोणायकी तिरस्कार करूंक आमकां निर्मी नाका. तुज्या मोगाचो स्पिरीत आमकां तुज्या नाजूकायेन भरूं आमच्या जिविताच्या पयना वेळार आमी मेळच्या हर एकल्याक हांव तुका विसरचो ना म्हणून सांगूंक शिकय. तुज्या मोगाच्या पुताच्या आदारान भावबंदपणाची रूस आमी ओगडायन साव आनी आमी एकसुरपणाच्या बेजाराक आमी साक्ष दिन साव. तूं म्हाका दिताय तो फुडार बुरवशान पळोवंक म्हाका शिकय. जागतीक आप व्हडले मायचे आनी मलगड्यांचे दीस एकसुरपण आनी तिरस्कार नाशिल्ले दीस जावन तुज्या समाधानाचे प्रथम फळां जायशीं कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं आणि सर्व पदवेदार देवा बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बोड उपकार मोगा संदेश घेऊ सौम्य आम्ही वेता तुझे कृपे बळा रास्तूचे परगडता मासारतान तुझ्या पोषण आमचे केला कृपे बेसावारी आमकां तुवे परला मोगा संदेश घेऊ सौम्य आम्ही वेता तुझे कृपे भोळा रास्तूचे परगडता मोगाळ पुता सोबे ओंकार मोरी आशीर्वादी आमकां नमान बाळो जेजू आशीर्वादी रोजार साहेबिनी सगळी संगता भगिनी कृष्णाचे गुरुवे आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बाबाचे आणि बुद्धाचे आणि पवित्र आत्म्याचे भक्तीन मी सन्मान दिलेले तुमकां समेस्त अभिनंदन देव बरें करूं आमी तुमच्या खातीर मागता तुम्ही आमच्या खातीर मागा समेस्त देव बरें करूं गॉड ब्लेस यू हॅव ए गुड डे मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बाळो जेजूचे बुंतळ अलंगर हांगा तावन बाब मेलविनाचे प्रणाम फाटल्या वर्सा तावन ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात शुक्राराचे बाळो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बाळो जेजून हांगासर केल्लें आसा ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता तशेंच जायते तरांची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या परगटणे वरवीं जायत्याची काळ जमोना दादोशी केल्ली आसात ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता तुमी आपूण तळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात देवाची बेसांवां आशिर्वादान अनारुपी तुमी जोडून घेतात तुमकां अभिनंदन ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाकारादान भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया सांगात दिया ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो फाटल्या वर्सांतांव जायत्या वर्सांतांव प्रत्येक पासून आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं दिव्यवाणी